बोरी पुलाचे दुरुस्ती काम सुरू जाला। पुलाचे दुरुस्ते खातीर 11 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन टप्प्याटप्प्यान ह्या पुलाचेर येरादारी बंद करपाचो निर्णय संबंधित प्रशासनान घेतला। येरादारी करप्यांक त्रास जावचो न्हय हाचे खातीर पर्यायी मार्ग वापरचे अशी सुचोवणी लेगीत केल्या। 11 आनी 12 तारखेर रातचे 8 ते सकाळी 8 मेरेन पूल बंद आसतलो अशें कळीत केल्ले। मात अशें आसूनय आयतारा सकाळी 8 वरांचेर पूल उक्तो करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जालो। पूल बंद आशिल्ल्यान जायते लोक पर्यायी मार्गान वचपाक गेल्ले, मात राशोल बोरी फेरयेत वचपाक लोकांची व्हडली रांग दिसून आयली। हातून भर म्हळ्यार थंय 2च फेरी बोटी आसात, तशेंच फेरयेकडे पुलिसूय तैनात ना। हाका लागून लोकांक वरांची वरां थंय तळमळचे पडले। थंय आनीक फेरी बोटी घालच्यो अशी मागणी लोकांनी केल्या। बाजार आल्यावर सगळी बाटा गाडी आनी लावपाच्यान आनी विकपाच्यान तो फेरी एक्स्ट्रा घालू ना न्ही रे, आनीक जाय आशिल्लो 2 दीस बंद म्हणटकीर। तुम्ही खंय वचपाची? शिरोडे तुमकां सकाळच्यान आसा तुमी? गाडी आदी अर्दे वाटी 2च फेरी हा, लोकांची गर्दी चड हांगा। कितें कांय ना, सगळें गव्हर्मेंटान तेरय करून जालो न्ही पयले। टायमींग दिला 8 ते 8 पयले करूं जालें न्हू। पयले अरेंज केला आनी मागीर पण लोक बडे जाले, एक पुलीस ना कांय ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।